मगच्या भाव भयणीनो, जर तर तुमकां एक चलोवंक जायना आम चिंत्यां खालेंग जालें, तिका चलोवंक जायना म्हूण चिंतलें, चलोवंक जायना देखून तुमी कोणाडेन शेअर केलें आनी तुमी तेचेर फातयल्यात आनी तो मनीस व्यक्ती म्हणटा तुका आनी तशेंच मलगड्यान थावन खालेंगेक तुमच्या घरा एक सोमान अंकल मलगड्यान थावन एक शिराप पडल्या बरी देखून तुका आनी चलोवंक जायना म्हणटा. त्या तूं ताका फातयशी जाल्यार तुका चलोवंक जायनासतना तूं बेड्डाचेर पडटाय. जर तर ताका हांव ख्यार करना, ताका हांव ताचें गुमान दिना, ताचें ताणें कितें सांगलें वतीन दवरना म्हूण सांगशी जाल्यार तुजें दीस पडटे इल्लेशें बरें चलोवंक बरें जावन तूं बरें जाताय. हें काम आमी आत्मज्योती आश्रमांत करता कावन्सिलिंगांत. कोणेंय सांगलां तांकां तूं आनी मुखार बरें कर चलोवंक जायना, तुका आनी मुखार मेठां काडूंक जायनात आनी हें तुमच्या कुटुंबांत खाली शिरापशें आसा म्हूण सांगलें म्हूण चिंत्या. त्या दाळा तीं काल करतात म्हणून सांगतात बेड्डार पडटात. तेन्ना कोण एक कुटुंबांतलीं कोण एक मागण्याची मनशां तांकांच्या विशयान सांगूंक आमचे थंय येतात आनी कितें म्हण तांकां बुलोवन कशें म्हण करून कारार घालून तीं हांगा हाडटात. हांगा आनी एक हप्त्या भितर बरीं चलतात. कित्या म्हळ्यार आमी तांणी सांगलां पळय तें नैमत तांणी सांगिल्लें म्हणून ताणें सांगलें तशें जायना तुका चलोवंक जातात म्हणटा. आनी एका बऱ्या दाक्तर हरशीन धाडटा हें आमी कावन्सिलींग करून देवाचें उतार आमी दिता आनी देवाचें उतार आयकतना तांकां चलोवंक जाता. एकल्यान सांगलां खालें म्हूण सांगल्यार ह्या घरांत तुमकां समाधान ना म्हूण सांगलां. ह्या घरांत खालेंगी दोश आसा बीद येता म्हणून आनी खालें नागदोश आसा म्हूण सांगलां खंय. आतां घर बांदून जालां 6 म्हयने जाल्यात. एक खंय पेटो मेलो पेटो आमचो मरना आनी एक माजर मेलें खंय माजर आमचें मरना. कोणाच्या घरा माजर मरना आनी ताणें आयिल्ल्या मनशान म्हळां खंय हांगा नागदोश आसा तुमी हांगा रावोंक जायना म्हूण. आनी भुरग्यांनी बैल्या गांव वचून जोडुलें प्रकार तें घर बांदलां थंय. आतां एक पेटो मेल्ल्या तक्षणा एकल्याचें काम गेल्या तासतना तिनी एका म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी जाल्ल्या तक्षणा आमचें जालें म्हळ्यार घर जायना आमकां म्हूण आनी रावंक बी येतात. आनी त्या दाळा घरचें कोण एकलें येवन फादर अशें म्हूण सांगना. त्या हांगा घर जाल्यार सर्वेस्पराची काकूट वळटा. ह्या घरान जाग्यार सर्वेस्पराची काकूट वळोन येता. थंय कांय ना म्हूण आमी सांगलें. आनी हांगा देवाची महिमा वळटा. त्या घरा कांय ना म्हूण सांगलें आमी. वायट कांय ना. देवाची महिमा वळटा. देवाचें आशिर्वादां ह्या घरांत भरल्यांत. देवाच्या आजारपणाचो उजवाड ह्या घरांत भरला खालें भरला देवाच्या आजारपणाचो उजवाड भरला म्हणून. तितलें आयकतना तांकां बारीक खुशी जाली. आतां गेल्ल्या व्हडलें काम रिगांत मेळ्ळां. थंय ते एकल्यान सांगून रिग्गा व्हरून रिग्गांत काम मारलां. आतां घर जिग्ग जालां आनी आतां आडली पेटे सुणी आनी पुरा बरीं आसात. देखून म्हाका न्हू हें बायबलान खंय आसा गी थोड्यांनी सांगिल्लें नेगेटीव सांगिल्लें आमी आयकोन जो म्हणली देवान एक प्रत्येक तरान एक खाणी आमकां दिल्या आमकां कळीत आसा गी. बायबलान सांगलां एक खाणी तांतू खालेंगे म्हूण सांगल्यार त्या खाणयेन त्या दाळा बायबलान त्या कालाक मात्र न्ही खालान खाल आमच्या काळाक ती लागू जाता आमकां ती जाता. आतां ते पाळूंक आमी पळयचें. बायबलांत सामुएलाच्या पयलें पुस्तक अध्याय 1 आनी श्लोक 13, 14 आनी 15 तीन आमी नियाळ करया आनी उपरांतले श्लोक खास तुमकां जाल्यार वाचयेत. हे 3 श्लोक आमी नियाळ करया. अन्ना मौनपणी प्रार्थना करतेली. तिचे वोंट हालतेले पूण तिचो ताळो आयकनातलो. वोंट हालतेले ताळो आयकनातलो देखून ताका ती पियेल्ल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हळें कितलो वेळ तूं पियेल्ल्या स्थितींत रावतेली. तुजो दाखांसोरो पयस कर. अन्नान जाप दिली सायबा हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव दाखांसोरो जावं येर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्परा मुखार वमतिलें तितलेंच. अन्नाची उतरां पळया मोगाच्यानो. येयली आयलो आनी म्हणटा अन्नाक
अण्णान ती देवळांत वचून सकाळटा संजेमसा अण्णा मागण्या करता ती तोंडाल येता आनी ती तोंडाल येता पूण आवाज भायर येना तिचो आवाज भायर येना काळजा भितर तो मोणा भितर तो तोंडाल येयला बरी करता ती आनी खोल आवाज तिच्या तोंडांतल्यान भायर येना ती मागण्या करता आस्कार सुस्कार सोन ती काळजा भितर तावन तिचे अत्रे घालना तिची बोगणां घालना तिचें एक्सप्रेशन घालना व्यक्त करता तिचे उपकारी मोन देवाचेर आनी आपणाक पूत दिजे हांव वांचडी म्हणून कोणें म्हणून नजो देवाची सेवा करूंक म्हाका एक चरको दिजे म्हणून अण्णा मागता उतार पिरायेर अण्णा मागता तेदळ येयली याजाक तेदळ देवळांत अर्दान करचो याजाक तिका येता आनी म्हणटा तूं दाकां सोरो पियेल्ल्या बरी करताय खेदोळ्या वर्यांत ह्या परिस्थितीन पियेल्ल्या परिस्थितींत वचाय कित्या इतलो तूं पियेताय उठ आनी चल मागणें म्हणा नाका हांगा पियोन खाल्या मागणें म्हणटाय मागणें म्हणा नाका उठ आनी चल म्हणटा ते दाडा अण्णा कालें करता म्हळ्यार ताणें येयलीन सांगलें आयकना येयलीन सांगल्यार गुमान दिना येयलीन सांगलें नेगेटीव उलयल्ल्याक ती कांय गुमान दिना अण्णा दुखांनी भरल्या भुरगें ना म्हणलें भुरगें ना म्हाका बाळ ना म्हज्या कुशीच्या लग्ना बेसाचें बाळ ना म्हूण रडटा हांव कितलीं जोडयांत तांकां बाळ नाका देव दिता पूण तांकां बाळ नाका कितलीं जाणां आमी रेस्पेरा गेल्ल्या कितल्या काजारांक आमी गेल्ल्या 5 वर्सां 6 वर्सां 9 वर्सां 11 वर्सां जालीं ती खाली दिनत दोगां भोंवतात भुरगें नाका तांकां कंप्युटर इंजिनियर खंय तीं कंप्युटर कंपनीन काम करतात खंय तांकां आनी तांकां भुरग्यां पळोवंक जायना खंय भुरगीं नाकात खंय नेगेटीव घालां म्हळ्यार भुरगीं नासल्यार आनी सगळो दीस राती बसून काम करयत म्हूण कंपनीच्यांक स्पेशलिस्ट हाडून हांच्या मतीन घालांगी कालेंगी ही भुरगीं जावंक आयकूंक तायकना भुरगीं नाका तशें अण्णाक सोसूंक जायना इतलीं वर्सां जालीं लग्नाची जिणी एक गोड्डू जावन जो लग्न सो बेसांत फळ नासतना गोड्डू जावन जो म्हणल्यार अण्णाचें एक हट्ट देखून अण्णा काल करता गे म्हळ्यार येयली म्हणटा तूं काल सोरोप येयल्या परिस्थितींत काल मागण्या करता उठ आनी चल म्हूण सांगता पूण अण्णा येयलीक गुमान दिना देखून तें ती बिलकूल ताणें सांगलें आयकूंक वचना तो अण्णाक येयली अण्णाक एक्यूज करता तो चिंता अण्णा पियेल्या म्हणून तो एक्यूज करता तिका गुन्यांवकार करता पूण अण्णा ताका गुमान दिना अण्णा ताका लक्षात दिना अण्णा मागचें रावयना देवाक अर्गांव गुलाब दिवचें रावयना देवा लागीं विनंती करचें रावयना देवा लागीं विनंती करता देवा लागीं विनंती करचें रावयना हे अण्णाक म्हत्वाची घडी जावंक पावता बायबलचो देवाचो उतार सांगता अण्णाक ही म्हत्वाची घडी एक ते येयलीक आयकोनचें नातल्यार सरस्परसो ताळो आयकोनचो हांवें तिणें मागणें केलें दिसल्यार हांव मागणें करत रावतां देवाचो ताळो म्हाका आयकोंक मेळटलो देव म्हजे लागीं उलयतलो म्हाका बाळ दितलो म्हणलो तिचो विश्वास तिचो बावार्थ तिची फाटेनी बावार्थाक कोत्तू दिता हे अण्णाक म्हत्वाची घडी ती वांचडी आपूण आमी घामान दिता ती प्रसूत जाता सामुएलाक ती कितें म्हळ्यार त्या अण्णाक गुमान दिनातली म्हत्वाची घडी कित्याक गे म्हळ्यार ती वांचडी पण खाण ती प्रसूत जाता सामुएलाक पूण नीज जैत आटपता तिणें येयलीन तिका गुजी केल्ल्या वेळार तिका दुरसाल्ल्या वेळार तिका फुरफुरल्या वेळार मागणें रावय म्हणल्या वेळार तिणें मागणें रावोंक ओप्पगी दिवना तिणें मागणें रावोंक ना हें तिचें जैत मागणें रावनासतना मागणें कंटिन्यू केल्लें मागणें मुंदरसून येयल्लें तिचें व्हडलें जैत जिणेचें आनी ती नेगेटीव वर्ड्स इन्कार करता नेगेटीव शब्द नकारात्मक शब्द ते इन्कार करता ती नकारात्मक स्वीकार करन ते ओपन करन काळजा भितर दवरन मागणें सोडन ती घरा उठोवन वचोना ती येयलीन कित्या सांगल्याक गुमान दिना ती नेगेटीव वर्ड्सांनी इन्कार करता आनी थंयत देवळान बसता आनी तशें जाल्ल्यांत सामुएल तिका मेळटा ती नेगेटीव आयकल्लें जाल्यार येलीची उतरां आयकल्लीं जाल्यार तिका सामुएल मेळटो ना
आमकां सामुएलाचो बूक मेळटो ना. सामुएल प्रवादी इतलो नावाडीक सामुएल प्रवादी मेळटो ना. तूं एक प्रॉमीस घेवच्या पयलें, तूं एका लेवलांतावन दुबळ्या लेवलांतावन ग्रेस्त लेवला पावच्या पयलें तुका डिस्करेज करचो, तुका आपाधैर्य करचो, तुका निराश हाडचो एक एली आसा म्हूण चिंत. एका लेवलांतावन आनी एका लेवलाक. पयर आमी एका घरा गेल्या, एक 12 वर्सां पयलीं आमी खंयच्या स्थितीन दुबळे गायत आयल्या म्हणटा. एक पुताक रिग्गांत काम मेळ्ळा देखून, बऱ्या रिग्गांत बरो बॉस मेळ्ळा देखून, बरो बॉस मेळ्ळा, आयर्लंडाचो बॉस घेवन तसो, आनी बऱ्या सांबाळार दवरला ताका. ताणें आनी 2 जाणांक ताच्या बॉसा मुखांतर दुसऱ्या रिग्गांनी घालां उलोवंक. तशें जाल्यार त्या जाणाचो सांबाळान ह्या 12 वर्सांनी तांचें थॉट तांचें घरांनी तुमी पळयचें. आमी एका लेवलांतावन आनी एका लेवलाक आयल्या म्हणटात. कामाचे जण आसात तिशेले, आसामांत तिशेले 2 जण आसात, आनी ते कितले बरे करून ते गोठो पळयतात म्हण गायरांत दूद विकतात. सारें पुरा पयलींच्या थॉटांनी अभिवृद्धी केलां, बोरवेल केलां. एका लेवलांतावन एका आनी एका लेवलाक, एका अंतातावन आनी एक अंता पावल्या. आमकां त्या दाळ एली मेळ्ळो एकलो, आमकांय आपाधैर्य दिल्लो, हें जाता गी हाका कितें हात घालतात म्हणलें. आतां तांणी कोणाचें आयकोना, तें देवाचो ताळो आयकलो देखून एली खाली अण्णाक मात्र न्ही, आमकांय अंतांनी आमकां एली मेळटात. नेगेटीव करचें, मागण्याचेर खाल्याक, तें खाल्याक, मिसायचें खाल्याक, रदान खाल्याक, श्रुतीर खाल्याक, देवाचे उतार वाचचें खाल्याक ध्यान करचें. पूण आमची पतेनी आमचें जैत आसा तातूंत तूं तुका कोणें डिस्करेज केलां, आपाधैर्य केलां, तूं यू कांट गेट वेल म्हळां. कोणें गी म्हळां तूं ह्या पिडेतावन तुका भायर येवंक जायना, तुज्या न्हवऱ्याक सोडूंक जायना, तुज्या सुणेक या तुज्या मांयक सासूमांयक एकामेक ओट्टू रावन जियोंक जायना म्हणून. पयलें जायनातलें. आतां एकली सूण ताची रेतीर वचून बावडटान जियेता. तिचो बावडटा जिणे म्हळ्यार मायन मस्त प्रयत्न केले ताका घरांतलें दोडोवंक, पूण जावना. पूत आनी घट्ट रावली आनी ती सुणेच्या बावडटा वरवीं माई बावडटाक आयली, ती रेतीर गेली. आज तें कुटाम एक जावन बरें करून जियेता. देखून ती एक पिडा तूं बरी जायना म्हणली तुका बरी जाता. थोड्यांनी म्हणलें तुका बिझनस स्टार्ट करूंक जायना, यू कांट स्टार्ट युअर बिझनस. आज ताणें स्टार्ट करना तो बिझनस कितलो बरो चलता. यू वील नॉट ब्रेक दॅट एडिक्शन. तुका सोऱ्याची ती लब दोन येतावन एडिक्शनांतावन भायर येवंक जायना म्हणलें. कितले जावन सोरो सोडून कुटाम कितलें अभिवृद्धी केलां. यू वील नॉट मीट दॅट पर्सन, यू वील नेवर मीट दॅट रायट पर्सन म्हणलें. तुज्या जिणेंत जोगत मनीस मेळना तूं हांगा तुरताय म्हणून. एक पोलाणे काळ एक जोगत तरणाटे चली मेळ्ळें आनी ताणें हाचेर मोगार पडले. हाका ताणें इज्रायल व्हरून बरें काम करून दिलें आनी 2 वर्सां उपरांत दोगांय काजार जालीं. कितलें बरें कुटाम तें. देखून म्हजें जैत तूं तो डावट रेफ्यूज करचे, डावट काडचे. तुजो डावट आसता, तूं तो डावट रेफ्यूज करतना, नेगेटीव चिन्नां पयस करतना, नेसेयर्स जायना म्हणून सांगचें. नेसेयर्स म्हणटा, नेसेयर्स म्हळ्यार नेगेटीव उलोवचें. तें जायना, हें जायना, बिझनस जायना, भलायकी बरी जायना तशें सांगचें. मस्त जाणात तूं आयकनाका, तांकां आयकनाका. त्या दाळ तूं जैते भोवन जाताय. नेगेटीव सांगता आयकनाका. देखून त्या नेगेटीव मायंड सेटांतावन जायना म्हणल्यार मायंड सेट, त्या मायंड सेट तुवें बदलीचें. जाता. देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना. मरियन म्हणलें देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना. पवित्रत्व तिचेर आयलो, भुरगें जालो, संवसाराचो थारोक तिच्या मुखांत आयलो. क्रिस्मस पळय, मरियेक मरी म्हणटा देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना, देवाक जायना म्हणलें कांय ना. मनशाचें सोडून करूंक देवाचें बाळ तुज्या कुसवांत येता म्हणल्यार सांगना हांव देवाची इच्छारांडासी म्हणून देवाक ती फातेली, मनशांक फातेवना ती. देखून देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना, देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना म्हणाली ती. देवाक जाता, देवा सक्कट जाता, मनशाचें सलवासावन जाता म्हणलें. देखून क्रिस्मस आमचें भाग म्हणलें जेजू देव बाळ जावन जल्मालो. देवाक सक्कडी साथ जाता. तुजी पिडा गूण करूंक जाता. गूण जायना म्हणली पिडाक गूण जाता. तुजें एडिक्शन सोरो सोडचें जायना म्हणलें तूं सोरो सोडून घर बांदून हाडटाय.
तुज्या पुता काजार जायना तो फिट्टार चेडू मेळना म्हणलें एक नर्स मेळो न्हू तो फिट्टार बैला गांवाक वचो न्हू थंय आती तो सांबाळ जोड न्हू व्हडलें घर बांदून त्या घरांत रावनचें बाग आमकां मेळ्ळें तुजो पूत फिट्टार ताका काम मेळ्ळो थंय हायेस्ट सांबाळ फिट्टारांक ऑस्ट्रेलिया आनी पुरा व्हडलें घर बांदलां प्रेज द लॉर्ड ने सेयर साथ तांकां आयकोनूजो तें मायंडसेट तुवें बदलीचें आनी देवाक आसाद म्हणलें कितें ना देवाक आसाद म्हणलें कितें ना देवा सकडी साथ द्या देवाक सकडी साथ द्या तें केल्यार तुजें जिवान नंदन जाता आमेन.